सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवणचा उपकार धांवडोन आमचो जिणे अंकार कृपेन केलाय सत्कार पोवीस स्नानांत तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्याक तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवणचा उपकार धांवडोन आमचो जिणे अंकार कृपेन केलाय सत्कार. मगळ भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज नव्यानाचो 7वो दीस आमी आचरण करता. ह्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. ह्या संदर्भांत आज मरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी मरी जावन आसा. पयली शिक्षकी आपल्या जेजू लागीं वचोंक जेजूचीं बेसांवां जोडूंक आमकां ती शिकयता. देखून आज मरयेची देख घेवन आमी आमच्या कुटुंबांत पयली शिक्षक जावंक देवाचो आदार मागया. ह्या संदर्भात जल्मा दिसाक अर्गांसावन मिसबटयता जेनिशा वॉल्डर कार्मेल वडो. ताका बागी संतोश बरी जल्मा दीस मागता आसतना ताजेर ते बसोवता आमी मागया. अर्गांसावन मिसबटयता पावलीन फर्नांडीसांनी कुटाम फातिमा वडो. देवादीन चार्ल्स डिसोजा मिसता टेलना रॉड्रिगेस असमसा वडो. तांचेर ते बसोती मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी समेस्तां बसोवन मागया. जे कोणा मागतान बसला तो सुद्दां आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मगच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमकां वडिलां आसात आनी वडिलां जावन आसात आमची प्रथम शिक्षकी. ताजे उपरांत आमी जायते जाण जायते साबार जाणांक मेळटा आमच्या जिवितांत. आमकां मार्गदर्शन दितलीं, आमकां बुदवंतकाय दितलीं, आमकां शिकाप दितलीं. जायतीं जाणां आसात तांकां आमी गुरू म्हणटा वा शिक्षकी म्हणटा, मास्टर वा टिचर म्हणटा. आनी आज शिक्षकाचो दीस आचरण करता आसतना आमच्या मास्टरांचो आमच्या टिचरांचो आमच्या शिक्षकींचो उडास काडया. ते रितीन आमच्या आवय बापायंचो उडास काडया. आमच्या धर्म भाव भयणींचो याजकांचो उडास काडया. आनी ताणें दिल्ली शिकोवन आमच्या जिवितांत रुता करूंक बरें फुडार बांदून हाडूंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. मरी जावन आसा आम्हा सर्वांची प्रथम शिक्षकी जेजूची वळख आमकां दिता. जेजूची बेसांवां जोडूंक आमकां ती आदार दिता. ह्या मरी मायाची देख घेवन आमचें जिवीत तें आदर्श शिक्षकाचें जिवीत जावंक करपा मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयार करया. कळसान तावन दुखदर मोक्षाणें मागतल्या मोक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुटकर तूं पतक्यांक पोंग आयलाय. क्रिस्ता काकुटकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुटकर तकली भगवान देवाची काकूट आमी जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या भूमोगाळ बापा
आमी तुझी भुरगीं आमकां पातकाचें बोगसाणें मागतां आमच्या करणांनी तुका मानवंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्या आवयचे विनवणेन आमकां सडवून मेळो आनी आमा समेस तांक खरे शिक्षक जावंक कृपा लाभो आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोन कोलेसोगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सररचना मोदें ताचे ते सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली सररचना सिंहासना स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सररचना जावचे पयले तो आसुल्लो. सर वस्तू ताचे मारिपात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळ जिवन जाल्ल्याचे. देवाची खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करूंक आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हण. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषान सम्यक छेचे म्हूण ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. हालेलुया 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 हालेलुया. अंश संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. परमेश्वराचो वर्तमान पवित्र करी. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी फरिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारलें जो आमचे शिष्य तो वळतवळ उपास करून मागणें करतात आनी फरिजेवांचे शिष्य तशेंच करतात पूण तुजे शिष्य खातात आनी पियेतात कित्याक.
जेजून तांकां जाप दिली काजराच्या ववळ्यांक होरेत सांगत आसतना तुमी उपाशी गलशात वे होरेताक तांचे तोंडकाण वरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो समा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सांबड्या सिलांनी भरिना. बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सांबडी पुडटात. वायन पाजरून वेता आनी सांबडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सांबड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोस म्हण बरनोस बरो म्हण तो म्हणटा. देवाचे उतर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज मरी आमच्या कुटुंबांत एक आदर्श शिक्षकी म्हणलें सत उगडापें करता आनी आमी हर एकल्यांनी मुरयेची देख घेवन जंयसर आमी आसांव, जावं आवय जावं बापय जावं शिक्षक शिक्षकी जावं गुरू वा इतर, आमी खरे शिक्षक जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. थोड्या वर्सां फुडें फाटीं गेल्या जाल्यार आमच्या गांवार मास्तेर म्हणटाले, मेस्त्री न्ही मास्तेर, मास्टराम म्हणटा, मास्टराम न्ही मास्टराम म्हणटाले गे, मास्तेर नातले टिचर म्हणटाले, टिचर न्ही. आमकां उडास आसा आमच्या काळार आदल्या काळार एक मास्तेर आसा जाल्यार ताका कसलो मान कसलो सन्मान मेळटालो. एक टिचर आसल्यार कसलो मान सन्मान मेळटालो. ताका नांवान आपयनातले, ताका मास्टरामूच म्हणटाले, टिचरूच म्हणटाले. सगळ्या गांवांक तो मास्टर. कित्याक म्हळ्यार ताची जाणवाई तो सगळ्यांक मांडटालो. एका काळार गुरुकुला सिस्टम आसली, गुरू आसले न्ही. आनी कुला म्हळ्यार एक कितें एक बांदप आसलें, एक सुवात आसली. त्या सुवातेर गुरू आपल्या शिश्यांक शिकयताले. ताज्या उपरांत इस्कॉलां सुरू जालीं. इस्कॉलांत मास्टर टिचरां आयलीं आनी अशें मास्टर टिचरां शिकोवंक लागलीं. दवळच्या काळार सांबाळ चड नासलो टिचरांक न्ही. 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये म्हयन्याक 30 रुपये अशें सांबाळ आसलो. पूण जाल्यार त्या सांबाळाच्या दोडत्या मापान ती शिकयतालीं. मात्र न्ही घरां वचून भुरग्यांक पुरा आरयतालीं आनी आपणा सांगाता इस्कॉलाक येतालीं टिचर मुखार. आनी फाटल्यान 50 भुरगीं गुडे दोंगोर इतलां आनी पुरा मैदानां उतोर वळां उतोर न्हय उतोर तीं सगळीं इस्कॉलाक येतालीं. इस्कॉल आतां जे बरी मेटाक एक इस्कॉल ना न्ही. पयलीं तावन 4थी पर्यंत एकड इस्कॉल न्ही. 5वी तावन 7वी पर्यंत एकड इस्कॉल, 7वी तावन 10वी पर्यंत एकड इस्कॉल. आनी अशें 3 टिचरां भुरग्यांक काडूंक येतालीं, बरें शिकयतालीं. कांय जोर करतना 2 पेट मारतालीं आनी भुरग्यांक सारक्या दिशेन वागयतालीं. आज तांच्या धर्मान आमची जायतीं मलगडीं मुंबय गी, गल्फाक गी, परगांवाक वचून आपलें अस्तित्व दाखोवन आसात. मात्र न्ही आपलो फुडार बऱ्यान बांदून आसात. आधुनीक काळार जायतीं इस्कॉलां आसात, जायतीं भुरगीं आसात, जायतीं शिक्षकांय आसात. शिक्षकांक सांबाळी बरो आसा. अशें आसतना आधुनीक काळार कितें जालां असो मातू इल्लोसो उणें जाला. थोडी बडी शिक्षकांनी सांबाळा खातीर मात्र वावुरचें दिसून येता. थोडी बडी भुरग्यांनी परिक्षा खातीर मात्र शिकचें दिसून येता. पूण जिविताक शिकचें, फुडाराक शिकचें आनी देवाच्या नांवान एक मिसांव म्हूण काम करचें इल्लेशें खंयी उणें जाल्लें दिसून येता. ह्या मुखांत्र
लापसो मान गौरव इल्लोसो उणो जाल्लो आमकां दिसून येता समाजींत. हें फकत शिक्षकांक मात्र न्ही हें धर्मिकांकी तशेंच सर्व आवय बापायकी लक्ती जाता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. आदल्या काळार आमचे मलगडे आसले तांकां व्हडलें शिकप नासलें पूण जाणवाय आसली. जाणवाय पेंगटाक उस्तूर बांदूंक ना जाल्यार मलगड्यांची एक इंडियन टाय बांदून जाल्यार पळया कितलो मान आसतलो ताका गांवन आसतलो. कांय उस्तूर ना आंगार खाली एक कुडको मात्र उस्तूर जाल्यार ताका सक्कड बेसांव मागताले ताका मान बगयताले. कित्याक ताची ती जाणवाय ताच्या जाणवायाक ताच्या बुदवंतकायक मान दिताले गौरव दिताले. कित्याक म्हज्या की मस्त वर्सां फुडें जल्मल्लो जिविताची धांवुल्लो जिविताचें झुजिल्लो व्यक्ती म्हज्या मुखार आसा आनी तो मलगडो मनीस ताका अपार जाणवाय आसा. ताच्या जाणवाया मुखार म्हजी प्राय कांय न्ही असलें चिंतप दवरनो ताका मान आनी गौरव दिवचे दीस आसले. आधुनीक काळार तसल्यांची केळकुळां करतात. नंगे लंगोटी चाप म्हणटात तसल्यांची केळकुळां करतात. तूं कालें शिकलाय तूं कालें गोत्त आसा म्हाका मोबायल गोत्त आसा म्हाका लॅपटॉप गोत्त आसा म्हाका इंटरनेट कळीत आसा तुका कालें कळीत आसा. बुद्धू कांयका बुद्धू चाप म्हणटात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. कित्याक म्हळ्यार आज शिक्षक असो दीस आमी आचरण करतना फकत इस्कलां शिकोवची वा खंयसर गुरुकुलां शिकोवची वा फकत कॉलेजींत आनी खंय शिकोवची मात शिक्षकां न्ही. आमी हर एकलीं शिक्षकां भुरग्यांक आवय बापाय शिक्षक आवय बापाय तांचे मलगडे शिक्षक भुरग्यांक आवय बापाय शिक्षक तशेंच इस्कलांत शिक्षकां भुरग्यांची शिक्षकां आनी भुरग्यांनी हेरांक शिकयता आसतना उणे दाड्डू आशिल्ल्या पाटी आशिल्ल्या भुरग्यांक शिकयता आसतना थंय भुरगें ताच्या इश्टाक वा इश्टिणीक वा सहपाठीक शिक्षकी जाता म्हणलें आमी समजूंक जाय. तशें आसतना हो शिक्षक असो वावर व्याप्त न्ही. शिक्षक असो वावर फकत एक व्याप्त न्ही बगारे मिसांव म्हणलें आमी घेवंक जाय. मिसांव वो व्याप्त म्हण घेतलें जाल्यार आमी व्याप्त म्हण घेतलें जाल्यार एक आवय बापाय फकत व्याप्त काजर जाल्यार भुरगें जालां देखून वागोवचें म्हणली एक व्याप्त काणयली जाल्यार त्या भुरग्याक आमी बरें करून गमोन दिवना भुरग्यांक करेक्शन करना भुरग्यांक बरें करून वागयना भुरग्यां लागीं बरें उलयना भुरग्यांक वेळ दिना. अशें केल्यार कितें जाता भुरगीं जल्मल्यार देखून वाडटात तांकां बसचें म्हूण केलें जाल्यार भुरगीं सारक्या वाट्याक वचनात वायट वाटेक येतात. भुरग्यांनी सूख करतना सूख दाखोवन दी जाय आनी तुजी सूख भुरग्यांक करेक्शन करी जाय भुरग्यांक इल्लेशें जोर करी जाय. ल्हान आसतनाच माथ्यार दवरन ल्हान आसतनाच माथ्यार दवरून वयल्यार माथ्यार दवरल्यार कवळो व्हरता सकयल दवरल्यार मुय व्हरता म्हूण सांगून तूं तितलो कोंडा टोकून पुरशी जाल्यार भुरगें इल्लेशें व्हड जाताना तुजें उतर आयकना जाल्यार तुवें जोर केल्यार तें आयकना जोर केल्यार तुवें आयकना तें मागीर सिरियस कण घेता आनी डिप्रेशनाक येता थंय वता मागीर हांव मरता सुसायड करता म्हणून बागील घालता किळ घालता. आज मस्त जाणांच्या घरांत बागलांक किडी नात. मस्त जाणांच्या घरांत बागल्यान भितरल्यो किडीत काडल्यात. कित्याक म्हळ्यार खालें जोर केल्यार भुरग्यांनी किळ घालचें हांव मरता म्हणचें आनी आवय बापाय टेन्शन देखून किडीत नात. मस्त जाणां थोड्याच्या बाथरुमांत ती किडी नात. गरजेंत न्ही कोणी बायली येनात पळय भियेतात आवय बापाय कितलीं भियेतात म्हळ्यार ही गेल्लीं भायर येनात जाल्यार काल करचें. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ल्हानतावनूच आमी बरें करून तांकां करेक्शन केलें मार्गदर्शन दिलें कांय 2 पेट लाळटार बऱ्यापणाक वायटाक न्ही पियोन येवन दाडाबडा करन न्हिदिल्ल्यांक उठोवन मारचें बडोवचें न्ही तें शिराप पडलेलीं कामां ती करूंकूच नजो आनी ती करता जाल्यार तो बापोय न्ही आवय न्ही जातात उडास दोरा. तसले पुरो अन्याय छन्नाडीचें कामां करूं नजो. थोडे आसात न्हिदिल्ल्या उपरांत येवचें पियोन न्हिदिल्ल्यांक पुरो उठोवचें मांद्रिकान उडोवची लायट ऑफ करचें फॅन ऑफ करचें उपात करचें आनी न्हिदिल्ल्यांक न्हिदोवंक दिनात. असले आसात पळय ते बापोय जावं कळंक आवय जावं कळंक असल्यांनी जल्मोंक नातल्यांत बारी बरें तसल्यांच्या गोमट्याक दांत्याचो पातर बांदून दर्यांक उडय जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तसले फावनी जिवंक देखून पळया तुवें कोरो शिक्षक कोरो गुरू जावन जियेत आसतना तुज्या हातांत आशिल्ल्या तुज्या ताब्यांत आशिल्ल्यांचो मोग करी जाय. फकत शिक्षा दिवचो जाय नजो
शिक्षक म्हळ्यार पयलींच्या काळार थोडे मास्टर आसले, थोडे टिचर आसली. शिक्षकांत म्हळ्यार शिक्षा दितली मात्र. तोंड पळोवचें, तूं कोणाचो पूत, तो व्हडलो सावकाराचो पूत, तो गुरकाराचो पूत, तो उपादेशाचो पूत जाल्यार तांकां बरें पाट पुसचें. कळ्ळें? ताणें सूख केल्यार बारी ताका चॉकलेटां दिता ती. कळ्ळें गे? आनी तो एक पापासो कोलवांचें घर, कळ्ळें, मातयेची वणत आसा जाल्यार थोसले मांडाक साव कुटी घालचें, टक्क टक्क बडोवचें मारचेंत, दोळ्यांत रगत नातलें बरी करचें. तसलें पार्शियलिटी करतली शिक्षका जाय नजो, तसले अन्याय करतली शिक्षका जाय नजो, शिक्षा दितली शिक्षा जाय नजो. थोड्यांक मारचें म्हळ्यार भुरग्यांक भारी कशी बॅट. कळ्ळें गे? थोड्यांक पिकनिका प्रवासाक गेल्यार टिचरांनी शी दांगडयेचें कालागेचें बेतां हिसूं, बेतां नागरा बेत्ता आनी खंयचीं बेत्तां बरीं बरीं आहलीं बेत्तां हाडचीं, काल्याक मारूं मारचें म्हळ्यार बारी. थोड्यांक हेरां मुखार हांव मारता म्हण दाखोवंक, कळ्ळें, खांबळा रेडे गेल्ले बरी. थोडे पीटी मास्टरांनी पुरो आसले, अशें वचून ग्रावंडान मारचें, अशें न्हवचें मारचें भुरग्यांक, रेड्यांक मारले बरी. तसले आसले अन्नाडी मास्टर आसले. म्हज्या मोगाचें बाबडी न्हू, शिक्षा दितले मास्टर आमी जावंक नजो, शिक्षा दितली आमी टिचरां जावंक नजो, बागार शिकाप दितलीं जाय. आनी शिकाप दितलीं खरी मास्टर सिस्टर आमी मास्टर आनी टिचरां आनी कोणी जावं सिस्टर पाद्र्या कोणी जाल्यार आमी शिकाप दितले जाल्यार आमी मोग करतले जायचे. आपल्या शेडयांसो मोग करतले, आपल्याच्या ताब्यान दिल्ल्यांसो मोग करतले, आपल्या क्लासींत आशिल्ल्या भुरग्यांसो मोग करतले, आपल्या घरांत आशिल्ल्या भुरग्यांसो मोग करतले. आवय बापूय जायचे, मोग जाय. शिक्षात म्हण आसल्या ती मोग आसना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, देखून जेजू कितें म्हणटायचे, जेजू पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जेजू आमचो गुरू, जेजू आमचो मेस्त्री, जेजू आमचो गुरू आमचो मेस्त्री. ताणें आपल्या सिसांचो मोग केलो, आपल्या लोकांचो मोग केलो, त्या सिसां खातीर त्या लोकां खातीर आपलें सर्वस्व दिलें. तसो लोक खरो एक मेस्त्री, खरो गवळी पळया आमी जावूं जाय. देखून आयच्या सुवातेंत आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार तस्सु प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सररचनामध्ये ताचे ती सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात आनी दिसनातलीं सररचना आनी देणी आसात. तसलो मोगाळ गुरू आमचो, खलतेपणाचो, बळेपणाचो, मोगाचो आनी बोक्षाण्याचो गुरू आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून तो म्हणटा, तुमी मुजे बरी जायचे खरे गुरू. शिक्षा दितले न्ही, पाड करतले न्ही, अन्यायाची अनितीची अनडीची कामां करतले न्ही, बगार म्हज्या काळजा सारके बरे गवळी बरे मेस्त्री तुमी जावंक जाय. आनी आयच्या श्लोकांत आमी गायलें किर्तनांत, संतोशाचीं गितां गावन सर्वेस्परा समोर आयल्यार सर्वेस्पराची बुदवंतकाय जाणवाय आमचें तें रुजो जाता. आमी सोम्या बरी खरे गुरू जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता नासतना जेजू म्हणटा तुमी होरेता संग आसतना उपास करिनात. कित्याक म्हळ्यार होरेत तुमकां सकट संतोश दिता. तशें तुमी सोम्या संगी आसतना तुमी कनिगस उण्यापणान भरचें नात, रुदान करचें नात. तुमी सोम्या संगी आसतना सर्गीची जाणवाय तुमचे ती भरपूर मापान उडोवन येतली आनी तुमी जाणतिकायाचे, बळेपणाचे, खलतेपणाचे, मोगाचे गुरू जातल्यात, गुरू शिक्षक जातल्यात. आनी हेंच जावंक मरी आज आमकां आपोवणी दिता. मरी पळया आमा हर एकल्याक एक खरी शिक्षक ती कितें म्हणटा, पूत कितें सांगता तें आयका. पळया अपुर्बाय, पूत कितें सांगता तें आयका, तो कितें सांगता तें तुमी आयका. पळया आज मरी असली एक खरी शिक्षकी. आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक सोम्या सरशी हाडची खरी शिस्त सांगूंक जाय. आधुनीक काळार आवय बापाय जावं, शिक्षकां जावं आनी सर धार्मिकां जावं दी, आधुनीक काळार पैपोटीच्या जिवितांत आसात, कॉम्पिटिशन जिवितांत आसात. कळ्ळें की आजकाल आमकां डॉक्टर जायचे, इंजिनियर जायचे, व्हडले प्रोफेसर जायचे, व्हडले कितें म्हणटात क्वॉलिफायड PhD आपणायलेले, सनद जोडलेले दोतोर जायचे पूर आसा. त्या दिशेन आमी धांवता पूण सोम्याक आमचो गुरू करून घेवनचे दिशी, बाबार्थान आमचें जिवीत वृता करचे विशीं, बाबार्थान आमचें जिवीत यशस्वी रितीन फळादीक करचे दिशेन कितले आमी वावरता म्हणल्यार आमी आमकांच विचारूंक जाय. जर तर सोम्या संगी येवंक सुकल्या, संवसारा फाटल्यान धांवल्या जाल्यार सोम्याचें बक्षाणें मागया. सोमी आमचो गुरू, ताचे शिकवणेन खंडीत आमी उन्नत जावंक पावता म्हणलें 7 जाणां जावन त्या दिशेन मेटां काडूंक जाय. अशी कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार
विशेष करून आमी मागया. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो कितें आसात सगळ्यांच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणी आयक व्हडल्यानी सांगचे सांगा. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा एक सार्वत्रिक कुटुंब म्हणलें पवित्र सभेचो वडील पापा बेनेडिक्ट सोळव्याक सर गवळी बापांक आनी फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक याजक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगाच्या स्पिरितान भर. भावार्थाची शिकवण दिवच्या वावरान तांकां प्रेरीत कर आनी पवित्र सभेक भावार्थाच्या स्पिरितान चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयकी. आमच्या वडिलांक देव बिरंतेन भर. तुजो मोग आपल्या जिणेंत अनुभव केल्लीं तीं आपल्या ल्हान भुरग्यांक भावार्थान वागोवंक म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयकी. आमच्या भुरग्यां बाळांक तुवें सबार देण्यांनी भरल्याय. ती देणी लौकीक तरान रुता करूंक आमी हेर प्रयत्न करतना तेच बरी भावार्थाच्या करण्यांनी तांकां रुता करूंक गरजेची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयकी. कुटुंबांतलें भक्तीपण मागणे तुका दिवचो वेळ आनी मनशांक दिवचो मान उणो जाल्ल्या आधुनीक काळार आमी आधुनिकतेचे गुलाम जायनासतना जियोंक आमची मनां उजवाडाय आनी आमची आत्मीकतान वाडय आनी गरीब भावार्थीची जियोंक गरजेचे आत्मीक जन्मयेन बर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या वडिलांक संवसाराच्या बोल्यावण्यातान राख. आमच्या आवय बापायन कुटुंबा जिविताची बुन्याद भावार्थ शिकोवन लौकीक शिकपा सवें भावार्थान तीर जावंक तुज्या उदार देण्यांनी बर म्हण मागता. बापा आमची मागणी आय. इगडी बोरदोळे जावपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर भुरग्यां खातीर वडिलां खातीर सर आमच्या शिक्षकां खातीर सर आमच्या मास्टरां खातीर टिचरां खातीर सर्व धर्मीक भावा भयणी खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्लीं आसात आमची मास्टरां आमची सिस्टरां आमची टिचरां तांकां सगळ्यांक सस्नाचो विशय मागया. जिवंत आसा तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागया. हे मिसांत वांटिल्ले जाल्ल्या समेस्तां खातीर मागया. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान 7व्या दिसाचें नव्यान करतात त्या सर्व भक्तिकां खातीर मागया. सर्व दानी खातीर आनी सर्व हितचिंतका खातीर उदार मनाच्या मनशां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा तुज्या पुतान ह्या संवसारांत खऱ्या गुरूचें म्हत्व आनी मौल्यां ताणें दाखोवन दिल्यांत आनी तसो आमचो खरो गुरू जाला. ह्या गुरूची देख घेवन आमी बडेपणाचे दिनपणाचे कलतेपणाचे मोगाचे माईपासाचे आनी कनवड्याचे गुरू जावंक जायची कृपा आमचे ते रुता कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उदारपण दिलं होतं म्हणजे भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पोस्ट सभेच्या दावाक सरस परूं मानून देवा आमच्या भोव मोगाळ सर्गींच्या बाप्पा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मायेतावन जल्म घेतना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी ताच्या काळजा सारके खरे गुरू आनी शिक्षक आमी जावंक तुजी कृपा वळय अशी आमची बेठवणी तुका मानतात असली जावं
क्रिस्ता आमच्या सुम्यावर आमेन. सर्वेस पो तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसों. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक अवंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपारमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवोनदार मनशाक उळासो तुजो पो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सर्गार. ताचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गरी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणी उंडा निवाय नासले जेजूचे मासाने रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. उगडास घडी आमच्या सर शिक्षकांचो गुरूंचो आमच्या वय बापायंचो. तशेंच आमी खरे गुरू जावं, खरे शिक्षक जावं, खरे शिक्षकी जावं, खरे विद्यार्थी जावं तुमी कृपा मागया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस्टमरान ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. ते स्प्रे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवड़ता सो गुट परगतुया. सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाय.
सोबत आम्ही परगडता जेजून येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोडून आणि सोडूनची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या बुरवेक ठें कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पोल आमची गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दोतोरलेले समेस्तां तुजे परसुळीत व कामोळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची अजनमतीन दवरन सुमयाच्या काळजा सारखे खरे गुरु जावंक देवाचो आदार कृपा मागोवन सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा श्रीगेंच्या तुझे नाम पवित्र आसा तुझे राज समका येवं तुझे उशी श्रीगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे स्प्रेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां थाळी पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं चेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती देवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. प्रिय इजून आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आम्हा हर एकल्याचो खरो गुरू तो जाल्ली. आमी ताच्या काळजा सारके गुरू वा शिक्षक जावंक आपोवणी दितात. ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो. दैविकानान पोचो अद्वितान बागोंचो एक मात्रास्रो मोजो. जेजू गवळ्या बऱ्या
देवाचे नेने क्रिस्रायाचे जेजू गोळ्या बऱ्या दी तुझी बी म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा ह्या संवसारांत येतले तुज्या पवित्र सभेक सर्गींच्या जेरुसलेमाची तुवें कुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय हे संस्कारान वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर सावंक आनी तुज्या महिमेच्या निवासांत भितर सरोंक आमकां कृपा दी हें आमी मागतां तुज्या कुशींत मरियमाच्या कुशीन जल्मल्ल्या आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार बसया मगळ भुरग्यानो भाव भयणीनो नोवेनाच्या 7व्या दिसा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या तुमकां स्मिस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करून म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या देवस्तुती आयोगाच्या सरसन्यांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं तशेंच गायन केल्ल्या सर गायन मंडळाच्या सन्यांक वजन घडयलेल्या सिस्टांक आनी भुरग्यांक अभिनंदन देव बरें करूं तशेंच फुलां हाडलेल्या सर्वांक तुमकां अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता तशेंच आनी थोडे दीस नोवेनाचे उरले आनी 2 दीस फाल्यां आनी परवां देखून कोणाकय नोवेनाच्या दिसा तुमकां तेसां दिवंक आसात मिसां दिवंक आसात जाल्यार स्वागत आसा फुलां हाडलेल्यांक सर्व आमी गोडशें वांटाव जाल्ल्यान गोडशाक तुमी वांटच्याक उमेकरच्याक बोलणी फुलाची पाकळी दिवन सहकार दियात आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता फेस्ता दिसा हांगासर कोणाक मुर्दम दिवंक आसा वेळार तुमी दिवची मिसां कोणा दिवंक आसात वेळार दिवची तशेंच फेस्ताच्या खर्चा बाबतींत कोबाक फुलांक तशेंच बँडाक स्पॉन्सर रावून सहकार दिवंक कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता बडो मरी मारपात भरपूर आशिर्वादां तुमचे निरंतर देवान दिवून मागता आसतना फुली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया आनी आमच्या कुटुंबाचें फेस्त मरियमायेचें फेस्त गद्दड्यान आचरण करूंक सहकार आनी पाठिंबो आनी कुमोक दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता आयचे दिसा आमकां गोडशें वांटूंक फुली फुलाची पाकळी दिवंक कुमोक केल्लीं आसात पावलीन फर्नांडीस फातिमा वडो सुनील वॉल्डर आपल्या दुयेच्या जेनिशच्या जल्मदीस संदर्भार कार्मेल वडो सिंथिया डिसो कार्डोजा मोंतिमाय वडो एल्विरा सेरावो कार्मेल वडो शानेल डिमेल्लो वेलंकनी वडो एस्टन आनी एडन पिंटो नित्यादर वडो तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता परत तुमकां सुमेस्तां देव बरी करून गीत आमी गावचें सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सया भुरगीं पयले या आमचे थाळी करया मोरये होगळसिया ओढत इतलानी सोन्या फुला एकठांय करया तांसू एक मुगुट गोंद्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सया आमची ताळी एक करया मोरयेक होगळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शिंती आभोली फुलां थर खंय मेळटली मोयेक बाबू
जाल्ली ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल संगत मेळ्या सकल लागीं सरया आमची थाळी एक करया मोर एक भोगोळसिया तुझे खाळीस ती कादी पोता हेंदी कैथी करापूर बाय माय मोची या सोबीत फुलांची ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल संगत मेळ्या सकल लागीं सरया आमची थाळी एक करया मोर एक भोगोळसिया दर्यान माये पॉयन कोता बुर्च मोसधसा माय तुझो आदार मागता आनी धैर्यान रावता ओढता इतलोनी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल संगत मेळ्या सकल लागीं सरया आमची थाळी एक करया मोर एक भोगोळसिया तूं सुखरू संतोषासो दाट तर उजवाड तुजो आमकां दामच्या मोडासो काळो पयस जावं धांवसो ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोर एक भोगोळसिया आमच्या मोगाळी माये तू कशें जेजूची आवय तशेंच आमचे कुटुंबाची आवय तुवें कशें जेजू बाबतान देवगरांचे निमिदेपणान आनी जाणवायेन वाडयलो तशें आमच्या भुरग्यांनी येस अशें गुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक शिकय तुका मान करच्या ह्या वक्ता सर्व आमच्या तुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान भर तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपांत तांणी वाडटा आसतना
भवताच्या करण्याद्वारे दैवीपणा वाढवून की तांकां बेसावांनी बर असे आम्ही सर्व वडील आणि खरे शिक्षक जाऊन आमच्या ताब्यात नसलेल्या सर्वांक खरे शिकापूक आणि खरे जाणवाय वांचाक तुझी दैविक सगत आमचे ते बर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी मोरिये ओ गोर्सिया एकाता वनिया गायांती जेजू सला एवो सगळे सगळा दिव्यवाणी